तुम्ही हांगा कित्याक येयल्ली? माझ्या दादाची डेथ झाली. व्हडल्यान माझ्या दादाची डेथ झालेली हा फेलिसियो निकलाव पिंटो. ओके. आणि तुम्ही हांगा सध्या पर्वरी पोलीस स्टेशन कितें Actually, करपाक? माझ्या दादाची डेथ जाल्यार जानेवारीन 7 म्हयन्यांनी म्हाका रिपोर्ट दिला तिने आणि रिपोर्टाचेर 2 मार्क्स आहा तेजे. एक स्कॅल्पाक आहा आनी एक तकलेक आहा. सो पडटाना मनीस 2 हे जावंक शकना. एक तर एकच सायडीक पडटलो ना तर स्कॅल्पाक लागता तो पडटलो ना फेसाक लागता तो पडटलो. दोनूय सायडीच्यान पडोंक जायना. सो आनी म्हाका डावट आहा की हे म्हाज्या दादाचो मर्डर केला म्हणून. कित्याक एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टीक लागून झगडीं चालूच आसलेली आनी खूब वर्सां जालीं. आमचो नेबर लियांव गाब्रिएल वाज, फ्लॅस्टन मार्टिन्स आनी तेजी फॅमिली दोनूय हे. आनी त्या दिसा जेन्ना तेणी दादाक म्हाज्या मारून घरा कडेन दवरलेलो आहा, गेट बंद आहा, दार लॉक आहा, मातसो इतलो चिमटीभर डिस्टन्स आहा, जे गोटो आहा आनी क्रिसमस ट्री कांयच हालोवंक ना, कांयच डिस्टर्ब ना, आहा तशें आसलेलें सगळें. सो म्हाका दिसलें की पयलें की कितें पडलां. सो हांव हिंगा पुलीस स्टेशनान येयत आसलेलें की बाबा दादाचो म्हाजो रिपोर्ट केन्ना येतलो केन्ना. RTI घालून म्हाका रिपोर्ट मेळलेलो आहा 7 म्हयन्यांनी दादाचो म्हाज्या. कसलो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट. आणि तेन्ना केस पोस्टमॉर्टमाचेर कितें दाखयल्लें? पयले तेणें न्हू 2 इंजरीज आसलेल्यो दाखयलेल्यो पयल्यो. आनी आमचे कडेन फोटो आसलेलो तेजो खूब इंजरीज आसलेल्यो तोंडाक, तेजें रगत किणेलेलें कशें, हात जल्लोलो आनी आहा तोच आसलेलो तो. सो तुमी आतां कोणाचेर केस हांगा रजिस्टर केल्ली आसा? हो आमचो एक्स पंच मेंबर तेजें नांव कितें? लियांव गाब्रिएल वाज. ओके. सो तुमी तेजेर केस रजिस्टर केल्ली आसा सध्या? केल्या फ्लॅस्टन मार्टिन, सो क्रिमिनल बॅकग्राउंडाचो आनी तेजी फॅमिली आनी एकली इजाबेल ब्रिगो, दोनूय फॅमिली. आनी पुलिसांनी कितें सांगलां तुमकां? पुलीस आतां हांव इनवॉर्डाक गेलेलें हें दिवपाक, कंप्लेन हांवें केलेलें आहा सगळें. सो पुलीस सांगता आमी ती इनवॉर्डाक दी म्हणून. आनी हो जो लियांव गाब्रिएल वाज आहा न्हू, हो पंच जालेले ताणें आपले पावर्स मिसयूज केलेले आहा. तेणें आमकां एक घरा कडेन झाड काडूंक तेणें दिनासलेलो तो आपले बायलेक मातिल्डा वाज आनी इजाबेल ब्रेगोक फुडें हाडून झगडो. हांव आनी म्हाजो दादा दोगांच रावतालीं. एक्चुली आमची जॉयंट हावस तें, पूण ही त्रास करता म्हणून कोणूच रावंक सोदना त्या घरान. आतां हेणें म्हाज्या दादाक मारलेलो आहा. आतां हांव एकलें रावता त्या घरान, म्हाजो अंकल आहा. फाल्यां हो म्हाकाय मारूंक शकता. सो पुलिसांनी हेजेर कितें तरी हें करपाचें, इन्क्वायरी करूंक जाय तेजेर आनी म्हाकाय प्रोटेक्शन दिवचें पडटलें. कित्याक फाल्यां हेज्या पयलीं केस जालेली तेन्ना हांवें मेन्शन केलेलें, 4 दीस पयलीं केस जालेली 28 तेन्ना हांवें मेन्शन केलेलें की म्हाजो दादाक आनी म्हाका हार्म आहा म्हणून. कित्याक आमकां लायफ थ्रेटनींग तेणें दिलेलें आहा फ्लॅस्टन मार्टिन्सान म्हणून. जाल्यार तेणें कांयच हें करूंक ना, एक्शन नासलेलें तेन्ना. आनी 4 दिसांनी दादाचें म्हाजें हें डेथ जाता. तुम्ही एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी म्हटली की तो तुमचो सोयरो लागता? तो आमचो सोयरो लागना, बट जे मातिल्डा वाज आहा ते म्हाज्या दादाचे मामाचे चोड. सो तेंच्या भितरल्या भितरूच झगडे. ती कितें करूंक करता, ती एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी न्हू, सगल्यांक रायट. आमी थिंगा पयलींच सावन आहा. सो तिंका कितें जाय, एकदाचें आमी हें केलेलें, ती हाडून कचरो कितें आहा तें सगळें उडयता. सो हांव पुलिसां कडेन मागता की जो मर्डर म्हाज्या दादाचो जाला, आयज आवय ना आसलेली, चेडूं हें बापाय ना, सो म्हाका केला तिणें. म्हाका जस्टीस जाय म्हाज्या दादाचें आनी तिणी सारकी इन्क्वायरी करची पुलिसांनी. आनी तशें हांव मागता आमचे MLA रोहन खावंटे, मिनिस्टर ऑफ ट्युरिझम, तेजेय लागीं मागता की जे हांवें हें केलेलें आहा, कंप्लेन दिलेलें आहा, तेजी मातशी चवकशी करची आनी म्हाका बेगीनच्या बेगीन जस्टीस दिवचो.